नमस्कार, पोया प्राइम खबरो. प्रुडंटाचे ऑपरेशन रक्तचरित्राचो इम्पॅक्ट. जीएमसीच्या लॅबांत वाढली दिसपट्टी ब्लड टेस्टीची. हजारभर सॅम्पलां. इतले तेंप दिसाक हजारभर लोकांक एजंट लुट्टालो. घेयात पुरावो. बनावट सय प्रकरणात काँग्रेसीचो फुडारी फिलिप नेरीन भाजपाचो सतीश धोंड आणि सदानंद तानावडे आड घाल्ली केस फाटी घेवंक दिली मान्यताय. राजकीय मळार खवदळ. सरकार आणि गोवा डेअरी मदी तापता वातावरण. मुख्यमंत्री म्हणतात डेअरीन दुधाचो प्रेस देंवयलो ना जाल्यार गोंयच्या मार्केटात अमूल. डेअरीचो नवो चेअरमॅन म्हणतात जमता जाल्यार देंवयतले. प्रायव्हेट बसींनी यो वच करपी बायलांचेर कंडक्टर वा हेरांकडच्यान विनयभंगा सारकेले प्रकार जातात चड. बायलांनी शक्यतो कदंबांनीच भोंवचें. मुख्यमंत्र्यांचो सल्लो. आणि लुसोफोनिया गेम्सां खातीर आसतली कडक सुरक्षा व्यवस्था. 2000 पुलीस करतले बंदोबस्त म्हणटात डीआयजी. केशव चंद्र म्हणटात स्टेडियमात व्हरपाक मेळटले बावटे. खबरो विस्तारान. प्रुडंटाच्या ऑपरेशन रक्तचरित्राचो मेडिकलांत इम्पॅक्ट जालो. हे स्टिंग ऑपरेशना उपरांत जीएमसीत जावपी टेस्टींचो आंकडो हजारान वाडला. प्रुडंटान एक्सपोज केल्ल्यान गरीब दुयेंतींच्या बोल्साक खार घालपी खाजगी पॅथ लॅबांच्या घोटाळेबाज एजंटाक जीएमसीची दारां सध्या तरी बंद जाल्यात. बायोकेमिस्ट्री लॅबांतच दिसाक हजारभर जाल्यार मायक्रोबायोलॉजी लॅबांत दिसाक दोबरादीन टेस्टी वाडल्यात. हाचोच अर्थ पयलीं ह्यो टेस्टी भायर वताल्यो. पळयात प्रुडंटाच्या स्टिंग ऑपरेशनाचो होवूय पुरावो. सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्तचरित्र. 19 आणि 20 ऑक्टोबराक प्रुडंटान केल्ले ऑपरेशन रक्तचरित्र हे स्टिंग ऑपरेशनाचो पळयात 2 दिसां भितर इम्पॅक्ट. हे स्टिंग ऑपरेशनांतल्यान आमी खाजगी पॅथ लॅबांच्या एजंटाक पुराय एक्सपोज केल्लो. कशे तरेन हो एजंट जीएमसीन कोणाचीच पर्वा करनासतना घुसतालो आनी गरजू दुयेंतींक लुट्टालो. रक्ताची सॅम्पलां तो पेशंटा कडच्यान कशी वॉर्डांतल्यान उखलतालो. जीएमसीचे वॉर्डाक आपल्या धंद्याची सुवात करून एजंटान आपले आनी आपल्या गॉडफादरांची पोटां भरली. जीएमसीन दर दिसा कितल्या दुयेंतींक लुट्टाले ताचे आंकडेच प्रुडंटाचे हाताक लागल्यात. रक्तचरित्र स्टिंग ऑपरेशनाचे पयलींचे आनी उपरांतचे जीएमसीच्या बायोकेमिस्ट्री लॅबांतले दिसपट्टे टेस्टींचे आंकडे पळयात. स्टिंग ऑपरेशना पयलीं 14 ऑक्टोबराक 2400, 15 ऑक्टोबराक 2600, 16 ऑक्टोबराक 550, 17 ऑक्टोबराक 2420, 18 ऑक्टोबराक 2500. स्टिंग ऑपरेशना उपरांत जाल्ल्यो टेस्टी 21 ऑक्टोबराक 3289, 22 ऑक्टोबराक 3566, 23 ऑक्टोबराक 2900, 24 ऑक्टोबराक 3400. हे आंकडे पळयल्यार ऑपरेशन रक्तचरित्रा उपरांत जीएमसीन ब्लड टेस्टी दिसपट्ट्यो सुमार हजारभर वाडल्यो हे स्पश्ट जाता. प्रुडंटाचे स्टिंग ऑपरेशना उपरांत वाडिल्लो हो आंकडोच उलयता. म्हणजे ते पयलीं हे हजारभर पेशंटांची सॅम्पलां दर दिसा प्रायव्हेट लॅबांनी वताली आनी पेशंटा कडच्यान पयशे उखलताले. आतां पळयात मायक्रोबायोलॉजिकल लॅबांतल्यो दिसपट्ट्यो टेस्टी. ऑपरेशन रक्तचरित्रा उपरांत चित्र कशें बदल्लां ते पळयात. जवळ जवळ दोबराद वाडल्यात. ऑपरेशन रक्तचरित्रा पयलीं जाल्ल्यो टेस्टी 14 ऑक्टोबर 40, 15 ऑक्टोबराक 44, 16 ऑक्टोबराक ईदाची सुटी आशिल्ल्यान कांयच जावंक ना, 17 ऑक्टोबर 59, 18 ऑक्टोबराक 58. ऑपरेशन रक्तचरित्रा उपरांत जाल्ल्यो टेस्टी 21 ऑक्टोबराक 84, 22 ऑक्टोबर 98, 23 ऑक्टोबराक 100, 24 ऑक्टोबर 90. जीएमसीन ब्लड सॅम्पलांचो धंदो कितले मोठ्या प्रमाणात चलतालो ते प्रुडंटाचे स्टिंग ऑपरेशना उपरांत वाडिल्ले आंकडेच दाखयतात. हे स्टिंग ऑपरेशनान दर दिसा हे हजारभर पेशंटांक लुटपा पासून वाटयल्यात. भलायकी मंत्र्याक आनीक कसलो पुरावो जाय? आता कारवायेक कोणाची वाट पळयतात? ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.
गोयच्या राजकीय मळार गाजिल्ल्या बनावट सय प्रकरणात काँग्रेसीचो आदलो मंत्री फिलीप नेरीन भाजपाचो सतीश धोंड आनी सदानंद शेट तानावडे आड घाल्ली केस फाटीं घेवंक मान्यताय दिल्या. सरकार ही केस फुडें चलोवंक सोदना अशें मनोहर पर्रीकार सरकारान कोर्टाक सांगिल्लें. मात तक्रारदार फिलीप नेरी तेन्ना कोर्टान केस रद्द करचे पयलीं ताचें मत विचारलें. फिलिपान सरळ केस फाटीं घेवंक हयकार दिल्ल्यान राजकीय मळार सध्या खवदळ पडला. गोयच्या राजकीय इतिहासातले सगळ्यात चड गाजिल्ले बनावट सय प्रकरण म्हणल्यार काँग्रेसीचो फुडारी फिलीप नेरीन भाजपाचो सतीश धोंड आनी सदानंद शेट तानावडेचेर घाल्ली केस. आपली बनावट सय करून ताणें आपल्याक अपात्र थारायलो आनी मनोहर पर्रीकारान 2005 सालान आपले सरकार साल्वार करपाचो यत्न केलो असो गंभीर आरोप तांणी केल्लो. ताचे उपरांत ही केस कोर्टान चलताली, पूण आतां सगळे शॉकात जातली अशी गजाल जाल्या. सतीश धोंड आनी सदानंद शेट तानावडे आड घाल्ली केस फाटीं घेवंक सरकारान मागली कोर्टाकडेन परवानगी. कोर्टान काडली तक्रारदार फिलीप नेरीक नोटीस. काँग्रेसीचो फुडारी फिलीप नेरीन भाजपाचे धोंड आनी तानावडे आड आशिल्ली केस फाटीं घेवंक दिली परवानगी. भाजपाचे फुडाऱ्याक सोडपी फिलिपाचे भुमिके उपरांत राजकीय मळार खवदळ पडल्या. प्रुडंटान हे विशीं फिलीप नेरी कडेन संपर्क साधलो. आपूण मागीर काँग्रेस सरकारान मंत्री पसून जालो, आपल्याक न्याय मेळ्ळो. हे केसीची आपल्याक याद पसून नाशिल्ली अशें रजाव तांणी दिलें. कोर्टा मुखार येयल्या बाबा गव्हर्मेंट इज इंटरेस्टेड टू क्लोज डावन बट and the question of pursuing for the doesn't arise because I was already relieved. When they heard me, I said I got relief long back, 8 years back. I was requalified and I have contested again and I lost. So tempa tuge kiti ata say I said I have no interest in pursuing that is the matter. सतीश धोंड आनी सदानंद शेट तानावडेक वाचोवपा खातीर काँग्रेसीच्या आदल्या मंत्र्यान दिल्ली परवानगी म्हणल्यार काँग्रेस आनी आरएसएसा मदीं जाल्ले सेटिंग असो आरोप आमदार विजय सरदेसाय आनी राष्ट्रवादी काँग्रेसीचेर ट्राजन डिमेलोन केला. हो जो मिनिस्टर जाका बीजेपी म्हणटाले डिफॉरेस्टेशन मिनिस्टर म्हणून आणि हे एक आरएसएस प्रचारकाचेर केसूच विड्रॉ केल्या म्हणून आणि हाजो अर्थ अशें जाता की एक गोवा के लोक अजीब हे म्हणटा ते खरेंच अजीबूच हे जालें हे नवे एक तरेचे अजीबपण की काँग्रेस आनी आरएसएसाचे भितर एक पॅचअप दिसता हे केसीच्या एंडान. Now this has exposed the conspiracy of the Congress with the BJP and the RSS to weaken our party president's position in the Thiri constituency. And therefore NCP strongly condemns this act of the Congress, who should explain to the people of Goa as to when they have started having soft corner to RSS people. 2005 सालान फिलीप नेरीन मनोहर पर्रीकार सरकार सोडून काँग्रेसी वटेन वचपाचो यत्न केल्लो तेन्ना ताका उखलून विधानसभेंतल्यान भायर काडिल्लो. ताचे उपरांत तो भाजपाचो सदस्य हे सिद्ध करपी अर्जावेल्यो ताच्यो सयो दाखोवन ताका अपात्र थारायल्लो. त्यो सयो बनावट. आपल्या आड हे षडयंत्र केला अशें म्हणून उपरांत ताणें पुलीस केस केल्ली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मेडिकलांत MBBS, MD आनी BDS पदवी कोर्सा खातीर मेडिकल कावन्सिल ऑफ इंडियान लागू केल्ली समान प्रवेश परीक्षा म्हणल्यार NEET रद्द करपाच्या निर्णयाचेर सुप्रीम कोर्ट फेरविचार करतले. 3 म्हयन्यां फाटीं सुप्रीम कोर्टान हो आदेश दिल्या उपरांत गोंयांत GMCंतूय MD कोर्साच्या एडमिशनाचें कोफुसांव जाल्लें. कोर्टान केंद्र सरकार आनी मेडिकल कॉलेजीक नोटीशी काडल्या. 18 जुलयाक सुप्रीम कोर्टान NEET रद्द थारायल्ली. मेडिकल कावन्सिल ऑफ इंडियाक प्रवेश परीक्षा घेवपाचो अधिकार ना असो निकाल सुप्रीम कोर्टाचे 3 जुईजांचे खंडपीठान 2-1 दिल्लो. तिगांतल्या एका जुईजान NEETचें समर्थन केल्लें. तेन्नाचे सरन्यायाधीश अल्तमास कबीराचे फुडारपणा खाला हो निकाल दिल्लो. सरन्यायाधीश अल्तमास कबीर आनी न्यायाधीश सेनान NEET रद्द थारायल्ली. जाल्यार तिसरो जुईज न्यायाधीश दवेन मेडिकल एडमिशनांतले भ्रश्टाचाराचेर आळाबंद येतलो म्हूण निरीक्षण करून NEETचें समर्थन केल्लें. हे निकाला प्रमाण गोंय सरकारान MD कोर्साची एडमिशनां सुरू केली, मात तातूंतल्यान आनीक कोफुसांव जाले. आतां NEETचेर सुप्रीम कोर्ट फेरविचार करपाक सोदता. हे केशीन मूळ याचिकादार आशिल्ले प्रायव्हेट कॉलेजींक सुप्रीम कोर्टान नोटीशी काडल्यात. सुप्रीम कोर्ट केंद्राची बाजू आयकून घेतले. मात यदा कदाचित सुप्रीम कोर्टान निर्णय फिरयलो वा सुदारलो तरी जे कितें लागू जातले ते फुडले वर्साचे मेडिकल शिक्षणीक वर्सा सावन. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आतां घेवया एक वेवसायीक विसप.